प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 17वो विसवोर वोड 20 ते 25 पर्यंत. लूक चॅप्टर 17 verses 20 to 25. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. देवाचें राज केन्ना येवचें आसा तें फारिजेवांनी जेजू लागीं विचारलें तेन्ना ताणें अशी जाप दिली. नोदरेक पडटा तसल्या खुणांनी देवाचें राज येवचें ना. हें पळय हांगा आसा, तें पळय थंय आसा अशें लोक म्हणचो ना. तर जाणो जायात देवाचें राज तुमच्या मोदें आसा. आनी ताणें आपल्या शिसांक सांगलें, मनशाच्या पुताचो एक दीस तरी पळोवंक तुमी आशेतल्यात तसलो दीस येतलो, पूण तुमकां तो पळोवंक मेळचो ना. तेन्ना कोण तुमकां सांगतलो, हो थंय पळय, ओ हांगासर पळय, भायर सरो नाकात आनी तांच्या फाटल्यान वचो नाकात. जशें जगलावणे मारता तेन्ना ताचो लोक अंतराळाचेर एके शिमेर थावन दुसरे शिमेर पर्यंत पडटा, तशेंच ताचो दीस येता तेन्ना मनशाच्या पुताचें जातलें. पूण त्या आदीं तो जाय तो सोंसतलो. आनी ही आतांची पिणकां ताका भायर आयतली. ही देवाची खुशी. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जेजू फारिजीवांक जाबाब दिता जेन्ना ते विचारतात देवाचें राज केन्ना येतलें. देवाचें राज केन्ना येतलें. आनी तेन्ना भाव भयणीनो, जेजू म्हणटा नोदरेक पडटा तसल्या खुणांनी देवाचें राज येवचें ना. नोदरेक पडटा तसलें खुणांनी देवाचें राज येवचें ना. भाव भयणीनो, सदांकाल आमी उठ्ठा आनी मागीर आमी न्हिदता रातची. आनी जेन्ना हो दीस कोमेस जाता, सुर्या भायर येता आनी आमी पळयत रावना की सुर्या आतां खी वेता, कितलो पयस वेता, आतां कितें. दीस असोच जाता कित्याक तो सुर्या आतां सुमार 8 हांगासर कोमेस जालें, 9-10 वरांचेर आमी वरां मेजिनात आनी सुर्या पळयनात. पूण जेन्ना वेळ पासार जाता आमी पळयता की आतां सुर्या सकला वेता आनी ती रात येता. तेच भाशेन भाव भयणीनो, देवाचें राज अशेंच जेजू आमकां सांगूंक सोदता की आमी आमच्यान पडोवंक जायना की जे नोदरेक पडटा तसलें खुणांनी आमकां देवाचें राज येवचें ना. म्हणटच आमच्या जिवितांत देवाचें राज येवंक जाय जाल्यार, हो देवाचें राज आमी पळोवंक जाय जाल्यार एका दिसान देवाचें राज येवचें ना. कित्याक भाव भयणीनो, ज्या दिसा आमी देवाचें उतर आयकता आमचो आत्मो जेजू सारको जाता. तें सारकें देवाचें उतर म्हणटा जें जेजून आमचे पासत खुरसार केलां, ताणें आमकां सरवण दिल्या. आमी जेन्ना ताणें खुरसार कितें केलें तें आमी मानलां, तें आमी त्या वेळार आमचो आत्मो जेजू सारको जाता आनी आमचें दारोण जाता. आमी स्वर्ग राज्यान भितर सरपाक तयार जाता. पूण भाव भयणीनो, आमचें मन आजून पासून नितोड जावंक ना. आमचें मन आजून पासून देवाच्या उतरान रिगून रावना. देखून आमकां गरज जाता पवित्र आत्म्याची. आनी देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान आतां आमच्यान आमच्या मनाची नडसणणी करूंक जाता, म्हणजे रिन्यूइंग ऑफ द मायंड. आनी हें जाता दिसपट्ट्या जिवितान आमच्या. एका दिसान आमच्या मनाची नडसणणी जावची ना. एका दिसान आमच्या आत्म्यान जें आसा तें आमच्या मनान आसचें ना. म्हणटच ज्या भाशेन जेजू म्हणटा नोदरेक पडटा तसल्या खुणांनी देवाचें राज येवचें ना, तेच भाशेन आमी आमच्या जिवितान, आमच्या चिंतनांनी, आमच्या कोन्यांनी एका दिसान आमी जेजू सारकीं जावची ना. पूण आतां सदांकाल जेन्ना आमी देवाचें उतर शिकता, देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करता, देवाचें उतर आमी नियाळ करून तें उतर आमी पाळटा, तें उतर आतां आमकां आमचें मन बदलता. आमच्या मनाची नडसणणी जाता आनी आमची मनाची नडसणणी जाता जाल्या उपरांत आतां आमचें चिंतप जाता दुसरें देवाच्या उतरा प्रमाणे आनी आमच्यो खोन्यो, आमचें जिवीत आतां जेजू सारकें जाता. तर भाव भयणीनो, हें एक दिसान आमी रितीराक गेल्या जाल्यार ओ आमी देवाचें उतर शिकोवंक लागल्या जाल्यार एका दिसान, 2 दिसांनी, एका सुमारान, एका म्हयन्यान, थोड्या वर्सांनी तें आमचो बदलाव जायना. हें आख्खें आमचें जिवीत जेन्ना आमी देवाच्या उतरान रिगून रावता
तेन्ना आमचे जिवीत बदलता आनी आतां हें देवाचें राज जें आमचे भितर आसा तें आतां दुसऱ्यांक दिश्टी पडटा. तर भाव भयणीनो, आयज जेन्ना जेजू आमकां सांगता नदरेक पडटा तसल्या खुणांनी देवाचें राज येवचें ना, तर कितले फावटी आमी दुसऱ्यांक आमच्या जिवितांत पळयता, आमच्या घरच्यांक, आमच्या गोरकाराक, आमच्या पोतिनींक, आमच्या भाव भयणांक, आमच्या भुरग्यांक, आमच्या शेजाऱ्यांक, लोक जो आमचे कडेन आमी सदांकाल आमचे कडेन तांचे कडेन आमी जियेता वा तांचे बरी आमी उलयता, एका दिसान आमच्यान तांचे भितर जो बदलाव जाला भितर तो दिश्टी पडचो ना. आमचे भितर जो बदलाव जाला एका दिसान दिश्टी पडचो ना. पूण जेन्ना आमी देवाच्या उतरान रिगून रावतले तें उतर आमी परतून परतून ताच्या उतराचेर नियाळ करतले, आमच्या मनाची नरसुणी करतले आमच्या पवित्र आत्म्याच्या आदारान, तेन्ना भाव भयणीनो आमचें चिंतप बदलतलें, आमच्यो कन्यो बदलतल्यो, आमचो स्वभाव बदलतलो आनी आतां आमी जेजू सारकी जावंक पावतलीं ना. आतां देवाचें राज आमचे भितर येतलें. आतां दुसऱ्यांक जो लोकांनी आमकां पळोवंक ना खूब वर्सां खूब दीस, ती म्हणटले हांव जाणो आसलो तो मनीस असो करतालो, पूण आतां ताजो स्वभाव बदललो, कितें कारण जालां काय, कितें कारण आतां ताजो बदलाव जाला काय. आनी तेन्ना चवकशी केल्या उपरांत तांकां कळटलें की आमी देवाच्या उतरान रिगून रावले, आमचो संबंद देवाशी घट जाला, आमी देवाचें उतर दिसपट्या जिवितांत पाळटा, आमच्या उतरांनी आमच्या कन्यांनी लोकांक दिश्टी पडटलें की खरेपणी देवाचें राज आमचे भितर येयलां, आतां तें दिश्टी पडटा. आनी अशे भाशेन दिसपट्ट्या जिवितांत आमी देवाच्या उतरान रिगून रावन तें उतर पाळून जेजू सारकी जावपाक आयजसान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरुंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.